एका वटेन राज्यात मोठ्या अपघातांनी लोकांक मरण येवपाच्यो घडणुको चालू आसतना विंगड विंगड सुवातींनी हेर बारीक सारीक अपघातूय घडत आसात। सोमारा फांतोडेर आसगांव हणजूण वाठारांत थार जीप आनी चारचाकी मदीं अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोनूय गाडयो ह्यो रेंट कार। दोनूय गाडयेंतले पर्यटक ड्रायव्हर सोरो पिवन गाडी चलयताले म्हणून थळावे बायलेन सांगले। अपघातान रस्ते कुशीकचो दुरीगूय काबार। अजापाची गजाल म्हळ्यार परत हेच सुवातेर आनीक एक पर्यटक कार हाडून दुर्गाक मोकली। गाडयेंत घोव आनी बायल पर्यटक आशिल्लीं। पोलिसांनी एकाच सुवातेर जाल्ले हे दोनूय अपघातांचो पंचनामो केलो। फास्ट केल्यान मला आम्ही आवाज येऊन आम्ही बाईक सोडली। आवाज येवा इतले टाय कवता ते इतले टाय झाले ते सामकी गाडी सामकी दुर्गाची इतले मोडा हांव सगळो कोण मेलो मग खरेंच तुका सांगू। पण हांवें चिंतून ओले चलोवन लोकांक त्रास येन हे भायले लोक येवन कोण फायदे आनी फाटल्यान दुसरी गाडी आनी सकाळी आनी एक हे जालें एक्सिडेंट जाला आनी ते सांगता की आपूण तेका पळयतालो म्हण एक्सिडेंट तें म्हण ते बरेंच मारला तेंय हाडले दिसता टायट हे सगळे पियोन दोन्ही एक्सिडेंट झाले ते सगळ्यात पियोन असले। हांव सांगता ते हांवें राती पोलीस हाडलो ते हे कॉम्प्रोमायज करूंक सोदिना मागीर तेणी ओके म्हणला। मागीर पुलीस येयले राती। होय पुलीस येयले ओके दोन गाडी पुलीस येयली दोन गाडयो पुलीस येयले। ताका घेवन गेला। फोंडे कुर्टी कोपरवाडा जंक्शनाचेर कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या आनीक एका अपघातांत दुचाकी चालक वासुदेव जल्मी गंभीर जखमी। ताका फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला। सध्या मी असा फोंडा बेळगाव हायवेचेर कोपरवाडा जंक्शनाचेर आज सकाळी 10:15 वरांच्या सुमाराक एक ॲक्सिडेंट जाला। एक अर्टिगा कार जी फोंडेच्यान बेळगाव सायडीक वताली खांडेपारा सायडीक आनी दुसरो आसा तो एक 2 व्हिलर वालो तो रावपी मर्क फॅक्टरी उरता हांगसरलो तेजें नांव वासुदेव जल्मी। तो फोंडेच्यान येतालो आनी हांगाचे मिडियन जे आसा तो हांगसरल्यान टर्न मारून परत फोंडा वचपाचे तयारेन आशिल्लो। फाटल्यान अर्टिगा आशिल्ली तेन्ना ताका वाचोवपाचो पुरेपूर प्रयत्न केलो आनी स्पिडीन आशिल्ल्या कारणान गाडयेच्या खातीर शक्य जालें ना। तो वासुदेव जल्मी जो आसा तो सध्या आता गंभीर जखमी जाला। तेजेर तकलेक मार बसला। ताका फोंडेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सध्या दाखल केल्लो आसा तेजेर उपचार चालू आसा। तुमी हांगा फाटल्यान पळयता हांगा पुलीस सध्या पंचनामो करप चालू आसा। टोईंग व्हॅनी जी आसा गाडी व्हरपाक हे कोपरवाडा जंक्शन जे आसा तें खूब पिराकूळ जंक्शन आसा। हेच्या पयलीं हांगा बारीक मोठे एक्सिडेंट घडलेले आसा। सो हांगा जे मिडियन जे आसा हे हांगा सामके धोकादायक। थळाव्या लोकांनी हांगा मिडियनची सोय नाशिल्ली। थळाव्या लोकांनी तांकां हांगा व्हडलो वळसो घेवचो पडटा म्हणून मिडियन हांगा मुद्दम जावन स्वता जावन खणून डिवायडर खणून मिडियन घेतलेलें आसा। सद्या थळाव्या लोकांची मागणी आसा हांगा कितें तरी बंदोबस्त पुलीस बंदोबस्त दवरचो जावं हांगा कितें तरी आनी एक प्रोविजन करचें सो दॅट फुडें हांगा आनी अपघात जावचे न्हू। चवथो अपघात कदंबाचो। पर्रा कळंगूट रस्त्याचेर कदंबा बसीच्या ड्रायव्हरांचो कंट्रोल गेलो आनी बस रस्त्या भायर गेली। सुदैवान जिवीत हानी वा कोण जखमी जावंक ना। सकाळी 5:30 वराक आमी म्हापशेच्यान कलंगूट येताले तेन्ना ते स्पीड ब्रेकर धाकटे एम्बुलन्स आहा तेचेर गाडी स्पीड जाली आनी स्टेरींग लॉक जावन गाडी भायर पडली। कोणाक इंजरी आहे हितून? इंजुरी कोणाक काय जाली? कितके जाणांक? 7 पॅसेंजर। टोटल कितले आसले? 7 पॅसेंजर। लागला पॅसेंजरांक? कोणाकूच काय कोण कोण पॅसेंजर आसले? भुरगीं जाणटी? जाणटी सगळे जाणटे आसले। आनी तूं खंयसून वयताले? म्हापशेच्यान कलंगूट। म्हापशेच्यान कलंगूट वयताले। एक्सिडेंट कितल्यांक हो? 6:45 वराक। 6:45 मागीर कितें जालें थंयसून येताना? थंयसून येताना एकटो पॅसेंजर थंय रावल्लो। ओके बस स्टॉपार? एकदम हांगा हो बस स्टॉप हय हांगा रावल्लो। तेणी एकदम म्हाका दिसता तेणी एकदम हात दाखयलो गाडी म्हणजे एकदम ब्रेक मारलो तो गाडी रेग्युलरसाचेर स्पीड जावन स्टेरिंगाचेर कंट्रोल सुटलो। ओके फाटल्यान फुडल्यान कितें आनी गाडयो आसल्यो? ना गाडी वचून कांयच नासली। हितून इंजरी कोणाक काय ना न्हू? आतां ड्रायव्हर खंय? ड्रायव्हराक म्हापसा पयला। म्हापसा पुलीस स्टेशनार पयला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।